की हांगासर जे देवाचे झाड आहा ते पयलीं सुखरूप जे घर जे आसा दोनूय जी बऱ्यापैन वाटयली देवान अशें म्हाका बरें दिसता देवा कित्याक आयज देवाचें झाड आसलें तेच्या नंतर जे हांवें कॉल केल्या नंतर ते तुरंत हांगा लगेच येयले आनी आपलें काम ऑपरेशन सुरू केलें तें म्हाका बरें दिसलें की तेंचे बेगिनाच बेगीन काम केलें त्या नंतर जे हांगासर अशीं झाडां जीं आसात अशींच ही घरांचेर मेन आमी हें सदांच पंचायतींतल्यान मोग मारता की झाडां जी लोकांच्या घराचेर आसात ती खंय तरी आमदार असो किंवा कलेक्टर असो जे तेंच्या कडेन हे पर्यंत पावता ती तेंचे सुखरूपपणान तेंची झाडां सायडीची काडपाची अशी म्हाका दिसता की अशें आतां एक हानिकारक जावंक शकता तोल आसलो त्या घराचेर पण तो देवाच्या दयेन सगळ्यांक वाटोवन तो झाड अशें पडलें पण एक देवाची एक आमकां एक विश्वास आहा की देवान जे वाटयलें तें आमकां मोठें दिसता हांव आनी कितें सांगना हेजेर आमदार किंवा कलेक्टरान हेजेर खरेंच हेजेर काळजी करपाक जाय की लोकांची घरांचेर जी हानिकारक जाता तेजेर मातशी काळजी करून लोकांक मातशें सुखरूप करपाची अशी माझी काळजी आहे. जो कंटिन्यू रातच्यान जो पाऊस पडला त्या पावसान आणि वाऱ्याच्या फोर्सान ते देवाचे झाड आशिल्ले कोरगांव देऊळवाडा कोरगांव हांगा ते कोलॅप्स जाले पण खंयची जिवीत हानी जाल्लेले ना ते खंय तरी घराचेर पडपाचे आशिल्ले पण खंय तरी पडलेले ना खंय तरी सायडीक पडले सो खंय तरी खंयची जिवीत हानी जाल्लेले ना आणि काही जाग्यार ते सामान बी नळे आनी कितें दवरिल्ले ते खाली मातशे बारीक डॅमेज जे जाल्लेले आमकां सद्या पळोवपाक मेळटा एकंदर जे पावसान जे लोकांच्या घराचेर झाडां आसात ते खंय तरी काडचे तांकां परमिशन दिवचे अशें हांगा स्थानीक पंच जो आसा दिवाकर जाधव हांणी मागणी केल्लेली आसा. प्रोंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी.